सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मागाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन आयज म्हयन्याचो पयलो दीस नव्या म्हयन्यांत फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान आमी भितर सरल्या देवाक आर्गां दिवया गेल्ल्या म्हयन्या पासत आनी ह्या म्हयन्यान सगळे आशिर्वाद देवाचे मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून. रियन रॉड्रिगीस आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटीन मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोअन गोवे हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया. बेनेडिक्ट इमानुएल जोझफ आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचे फिरगोजीची 400 वर्सां मनोवपाची तयारी आमी करता ती तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे फिरगोजीन नवी फिरगोज गवळी सभा बांदपाचो आमचे निमाण्या पावंड्यार आमी पावलेलीं आसा. जीं वांगडी वेंचून येतात तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. ज्या वांगड्यांनी आपली तयारी केल्या ह्या दिसांनी गेल्ल्या दिसांनी तांचेर तांच्या गोराब्याचेर तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आनी सगल्यांक आमकां जण एकल्याक देवाचो आशिर्वाद दी म्हूण ओगीच रावन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पदवी आनी अधिकार भाव भयणीनो पदवी देवाची आनी अधिकार मनशांक दिल्लो आसा. देवाक आर्गां दिवया. आमकां वेगवेगळे तरेन देवान अधिकार दिला पूण जायते फावटी हो अधिकार आमी बरे भाशेन वापरूंक ना. आमी जायते फावटी आमच्याच फायद्याक व थोडे फावटी दुसऱ्यांचेर आड वचूंक आमचो अधिकार वापरला. असल्या सगळ्या चुकीचे देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटाकडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो घोर अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. राजांच्या पयले पुस्तका वेलें वाचप. दाविदाचे दीस लागीं पावलोल्यान ताणें आपल्या पुता सालोमानवाक अशी बूद दिली. म्हजे मरणाचे दीस लागीं पावल्यात. धीर घे आनी काळजीदारपणान चल. मोइजेसाचे समर्थींत बरयलोलें आसा तशें सर्वेस्पोर तुज्या देवाच्या हुकुमाक पाळो दी. त्याच्यो वाटो सांडू नाका. त्याचे कायदे, त्याच्यो आज्ञा, त्याचे नेम आनी निर्णय सांबाळ. हे परी तूं करूंक येवजिताय तितल्याकूय फळ येवं आनी तूं वेताय थंय तुका यश मेळूं. आनी अशें म्हजे विशीं सांगून दवरलोलें तें सर्वेस्पोर शाती पावशें करतलो. तुजे पूत तुज्या वाट्यांनी चल्ल्यार आनी सगल्या आपल्या काळजान आनी मनान म्हजे थंय विश्वासीपण दाखयल्यार
इस्रायलाच्या सिंहासनार बसलेलो कोण तरी आसतलोच. दावीद मरून आपल्या पुर्वजांशी गेलो आनी ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो. दाविदान 40 वर्सां इस्रायलाचेर राजवट चलयली. हेब्रोनांत रावून 7 वर्सां आनी जेरुजल्यांत रावून 33 वर्सां. आनी सालोमान आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी अशें ताचें राज थीर उरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. तुजें नांव व्हड जावं सर्वेस्परा. इस्रायल आमच्या पुर्वजांच्या बापा, सदांकाल सासणाच्या सासणाक. जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूंच व्हडतो आनी पदवेदार. तूंच लोकलोकीत, जैतिवंत आनी वैभवी. कित्याक स्वर्गार आनी संवसारांत आसा तितलेंय तुजेंच. जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सगली राजवटकी तुजी. सगल्यावून तूं थोर आनी व्हडतो. गिरेस्काय आनी व्हडवीक तुजेच कडसून येतात. जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सगल्यांचो तूं राजा. तुज्याच हातांत आसा शक्ती आनी बळ. तुज्या हातांतली देंवतात व्हडपण आनी पदवी. जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सगळे. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरनाकात. न्हय बुती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, पांयांक व्हाणो घालात, पूण दोडी आंगडी न्हेसनाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान भितर सरशात, ते स्वातेवेले भायर सरून वचोपर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत, तांकां एक शिटकावणी कशी. ते स्वातेवेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धुल्ल झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरीं करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. तुजो राजा कोण? हू इज युअर किंग? बाबडीनो, आयज आमी काय बरो जाबाब दिला. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्पर देव, सगल्यांचो राजा. आनी राजा म्हणटा तेन्ना कितें भाशेन हीं उतरां पदवी, अधिकार. राजा पदवेदार, राजाक अधिकार आसा. जाल्यार ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपान खेरीत भाशेन दावीद पातशायाची खबर आयकल्या.
आनी दावीद पातशायाक देवान सगळे तरेची पदवी आनी सगळे तरेचो अधिकारूय फावो केलो. सगल्यांचेर जैत व्हरूंक आयज आमी आयकता 40 वर्सां ताणें इस्रायलाचेर राज चलयलें, राजा कसो. आनी ही पदवी देवाची पदवी. हो अधिकार जो दिल्लो तो देवान अधिकार दिल्लो म्हूण दावीद पातशायान मानून घेतलेलें. आनी आपले निमणे दीस आयले तेन्ना आपल्या पुताक सोलोमोनाक तींच उतरां तो सांगता, सर्वेस्पर तुजो देव. आनी देवाच्या उतराक जरी तर तूं खालती रावशी, विस्वाशी रावशी, जाल्यार हें राज कोणाच्यान हालोवपाक जावचें ना. दावीद पातशाय खेरीत भाशेन देवाचो खेरीत आपुरबायेचो आनी मोगाचो. पूण भाव भयणीनो, आमी पळयता कालच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी पळयलां देवाच्या उतरान देव खास्तूय लायता. दावीद पातशायाच्या जिवितांतलीं 2 खेरीत पातकां. एक पातक उरियाची पोतीन ताणें आपली पोतीन करून घेतली, म्हणजे कुडीचे आशेचो जालो, देवान ताका खास्त दिली. तशेंच लोक घणटी करिनाका म्हूण सांगलेलें. सेन्सस मेजी नाका सगलो लोक कितलो आसा, कित्याक दावीद आपलें राज वाडयता तेन्ना हें मेजूंक लागलो. कितले जाण झुजारी म्हजे लागीं आसतले हें जाणा जावपाक, बरी एक स्ट्रॅटेजी करपाक. आमी जाणा आयज जे कोण पदवी चलयतात हीच स्ट्रॅटेजी करतात. बो करून जेन्ना एलिसा लागीं पावतात, कितले जाण वोटर आसात, कितली पदवी आमकां मेळटली, खंय आमी कितले मोडपाक जाय, कोणाक धरपाक जाय, कोणाक धमकी दिवपाक जाय, हें सगलें हो सेन्सस केल्या उपरांत ते जाणा जावंक पावतात. दावीद पातशायाक देवान सांगलेलें करिनाका ही असली लोक घणटी. पूण दावीद पातशायान ही लोक घणटी केली आनी त्या पासत कालच्या दिसाक आमी आयकलां देवान ती खास्त ताका दिली. असले वेळार एक राजा कसो दावीद पातशायान देवाच्या हातान आपणाक घातलो, मनशाच्या हातान घालूंक ना. आपणाक आनी आपणाचे परजेक आनीक ही खर पिडा तांचेर आयली. आनी तातूंतली देवा लागीं ताणें जेन्ना मागलें, रडलो देवा मुखार, देवानूय पळयलें आनी देवान तांची काकूट केली. आनी जी खर खास्त सारकेंच तांकां काबार करून उडोवपाची आसली तातूंतले तांकां राखले. भाव भयणीनो, आयज घडये आमचीय परिस्थिती असली जाल्या काय? आमचे राजा आयज कोण? आयज आमचे राजांची पदवी कसली? आयज अधिकारी कसले आसात आमचे लागीं? जेजून ही पदवी आपणाची आपल्या शिसांक दिली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता. आनी तांकां आपोस्लांक दोग जाणांक धाडले. आनी ते धाडटा आसतना ही पदवी खेरीत भाशेन वायटाचेर, देंवचाराचेर आड पदवी दिवन तांकां दोगांक पाठयले. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक, ज्यो मिलाग्री जेजून केल्ल्यो त्यो मिलाग्री करूंक तांकां अधिकार दिलो. आनी असल्या वेळार हे आपोस्ल भायर गेले आनी तांणी आपलो अधिकार पाळ्ळो. हो अधिकार ही पदवी दुसऱ्यांक दामून दवरपाची न्हू, दुसऱ्यांक आपणाचे सेवेक वापरपाचो न्हू, पूण दुसऱ्यांचे सेवेक दुसऱ्यांक बरी करूंक, परजेक बरी करूंक. आनी हेंच हे आपोस्ल करून आयले आनी ते खुशाल परते आयले. आनी परतून आयले तेन्ना जेजूकूय ताणें सांगलें कशे भाशेन ही पदवी जी जेजून दिल्ली, तुवें आमकां जी पदवी दिल्ली ते पदवेन देंवचार पासून वयर तावन खाला पडटा तो आमी पळयलो. भाव भयणीनो, आमकांय पदवी दिल्या. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक ही पदवी जी आसा तो अधिकार आमकां दिल्लो आसा. अधिकार हो जियेता गाय आमी हीच खुशालकाय जी आपोस्लांक खुशालकाय मेळ्ळली जेजूचो वावर करून, ती आमच्यान आयज म्हणूंक जाता गाय आमी खुशाल जाल्या. घडये जायना कित्याक आमी आमकां दिल्लो अधिकार वापरूंक ना. आमी क्रिस्ती अधिकार जो आमकां दिल्लो आसा ताचो घडये इल्लोसो पासून वापर करूंक ना. कित्याक आमचें मन देवाचेर, आमच्या राजाचेर दवरचे बदलेक आयज आमचे राजा ह्या संवसाराचे राजा जाल्यात. ह्या मनशांक राजा कशे आयज आमी मानता, तांचे मुखार आमच्यो मानी बागयता, तांचे फावोर आमी घेवंक सोदता वो तांकां भियेता. आनी असल्या वेळार देवाकूच घडये आमी काडून कुशीन दवरला आनी आयचो जाबाब आमी एके भाशेन विसरल्या. आनी जरूय आमकां पदवी दिल्ली आसा, जरूय आमकां अधिकार दिलोलो आसा, ताची आमकां म्हायती पासून जायते पावटी ना. आनी जायते पावटी आमकां जेन्ना आपयतात, आमकां हें आपोवणें मेळटा, आमकां हो सोयेक मेळटा, आमी आमची निबां दिता, वेगवेगळे तरेची निबां. ह्या दिसांनी पॅरीश पास्टरल कावन्सल घडपाचे सगळे फिरगोजांनी हो वावर चल्लेलो आसा. भोव थोडीं जाण मुखार आयिल्लीं आसात.
चडशे जाणांनी आपली निबां दिल्लीं आसात. आपणाक वावर आसा, काम आसा, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, बिजी आसा, पावना. ते सगळे जी निबां दिल्लीं आसा तितून आपणाक मेळटलो हो अधिकार एके भाशेन पयस केला. देवीक अधिकार नाका. पूण तोच जरी तर मनशाचो अधिकार जाल्लो जाल्यार कितें करतले आसले हो काय आमी. भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया आनी देव आमचो राजा हें मानून घेवन आमकां जी पदवी देव दिता, भोव करून आमकां अधिकार जो देवान दिला, तो अधिकार आमी चलोवंक आनी ह्या अधिकारा वरवीं एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाक देवाशी हाडूंक आनी देवाक आमी सदांच विस्वाशी रावंक हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C20, पेज नंबर 36. C20. सर्वेस्परा चार स्थाना तुका दिनवास तुझ्या उदार म्हणून तुझ्या उदार म्हणून दाखवतो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, आमी तुजीं चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काड्यान सर्व तायेन आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा भाकांटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. म्हूण सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो घोट पर घोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. तुजो राजा कोण? तुजो राजा जरी तर जेजू जाल्यार ताणें आपली पदवी तुजे लागीं वांटल्यान तुका अधिकार दिला. होच अधिकार घेवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कागदूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कागदूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता ती आमच्या जट्टी आनी कास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवन. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. फाल्यां सोमया जेजूचे भेटवणीची परब आमी मनयता. वातींचेर आशिर्वाद आसतलो. तुमी जोणेकल्यान तुमच्यो वाती हाडूंक तुमकां विनंती. मिसाचे पयलीं हो आशिर्वाद जातलो आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. कितें भाशेन ह्या दिसांनी आमचे PPCचे वांगडी जे तयार जाल्यात आनी तांचे आयतारा दीस रेतीर आनीक फायनल इलेक्शन जातलें तांचे पासत मागात. आमच्या फिरगोजेक एक बरी फिरगोज गवळीक सभा आनीक तशेंच आमच्या समुदायांनी वावुरपी कॅट मेंबर्स कम्युनिटी एनिमेशन टीम आमकां फावो जावंक आनी हे भाशेन आमची फिरगोज उमेदीची आनी देवाक मानता तसली जावंक आमी ह्या दिसांनी कितें भाशेन मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. फिरगोजीची गवळीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणी. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यात. तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यात. तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्या. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान
पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले. फुडारी आमी वेंचून काडूं. आमकां तुजे कृपेन भर आनी बावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापनेन तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणान. आमेन. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. Saci pena sopli, Christa Shanti, Goras Solia, Sorgi Turpa, Amchir Deuni, Devaktarka, Atan Diunya, Devaktarka.